नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि अदिती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। केदारनाथ गौरीकुंड जंगलात परत हेलिकॉप्टर कोसळ्ळे। हे फावट एका पायलटा सयत 6 भक्तगण सोंपले। फाटल्या 6 आठवड्यांत 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळी। 6वी घडणूक सध्या 4 दाम हेलिकॉप्टर सेवा केले स्थगीत। हरमला जीपीन मुंबईच्या पर्यटकाक चिरडलो। 4 गाडयांक मोकले। पोलिसांनी कार चालकाक केली अटक। यूपी पालिकेच्या वेंचणुकेत मडगांव कुट्टरी मतदारसंघातल्यान आपले उमेदवार देंवयतलो। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केले जाहीर। वाजे शिरोडची समीक्षा नायक हे बायलेची परिस्थिती सामकी बिकट। घराचे पत्रे फुटिल्ल्यान घरात येता पावसाचे उदक। सरकारान कितें तरी मजत करची केल्या मागणी। दिवसाची चोरण्या सांत एंथनीची फेस्त मनयल्या व्हडा उमेदीन। थळाव्यांनी बेसांव घेवपाक इगर्जेत केल्ली गर्दी। आणि रेंट कार आणि रेंट बायकिंग लागून जातात 70% अपघात। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचो दावो। आता खबर विस्तारान। आयतारा फातोडेर 5 जावन 20 मिनिटांनी केदारनाथ हांगा दुर्दैवी घडणूक घडली। केदारनाथच्या गौरीकुंड जंगलात परत हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें। हे फावट एका पायलटा सयत 6 भक्तगण सोंपले। हेच सुवातेर फाटल्या 6 आठवड्यांत 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळी। ही 6वी घडणूक सध्या 4 दाम हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत केल्या। श्री केदारनाथ धामाच्यान दर्शन घेवन गुप्तकाशी वचपाक भायर सरिल्ले हेलिकॉप्टर गौरीकुंड जंगलात कोसळ्ळे। आयतारा फातोडेर 5 जावन 20 मिनिटांचेर ही घडणूक घडली। ह्या घडणुकेन पायलटा सयत 6 भक्तगणांक मरण आयले। वट्ट 7 जाणांनी ह्या घडणुकेन आपलो जीव वगडायलो। हातूंत 2 वर्साच्या भुरग्याकूय मरण आयिल्ल्याचें कळटा। वायट हवामान आणि कमी दृश्टीक लागून पायलट हेलिकॉप्टर दुसरे दिकेन वळयतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। हेच सुवातेर फाटल्या 6 आठवड्यांत 5 हेलिकॉप्टरां कोसळ्ळी। ही 6वी घडणूक। सध्या 4 दाम हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। हरमला खालसावाडो पार्किंग सुवातेर चलत वचपी मुंबईचो निवृत्त कर्मचारी हनुमंत कदम ह्या पर्यटकाक रेंट कॅब चलोवपी जीपी चालक धानी केल्ले। शेनवारा हरमला वाठारात रेंट कॅब चलोवपी दिल्लीच्या अरविंद सिंग रावतान चलत वचपी मुंबईचो निवृत्त कर्मचारी हनुमंत कदम हाका चिरडलो। ताका जाग्यारूच मरण आयले। हो जीप चलोवपी चालक पुराय सोऱ्याचे गुळेत गाडी चलयतालो। ह्या दिल्लीच्या चालकान दर्यादेगेर पार्क केल्ल्यो 2 स्विफ्ट कार, 1 दुचाकी आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही कारक धक्को दिल्ल्यान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले। उपरांत थार लायटीच्या खांब्यात वचून आपटली। ते जीपीत बियरीच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो। अपघात जाले उपरांत ताका धड उबय रावपाक जाय नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हनुमंत कदम हो आपल्या 8 इश्टां वांगडा भोंवपाक गोंयांत आयिल्लो। पुलिसांनी थार जीपीत आशिल्ल्या सगळ्यांक ताब्यात घेतले। तशेंच मरण आयिल्लो कदम हाची कूड बांबोळी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोवा फॉरवर्ड पार्टी यूपी मडगांव नगरपालिकेच्या वेंचणुकेत मडगांव आणि कुट्टरी मतदारसंघातल्या पालिका प्रभागात आपले उमेदवार दवरतले। तशेंच फुडले मडगांव पालिकेचे मंडळ गोवा फॉरवर्डचे आसतले अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन जाहीर केले। वाडदिसा निमतान दवरिल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो। तशेंच एसटीक आरक्षण मेळचें म्हणून आपणे आवाज उठयलो। मात त्या वेळार आपल्याक एकूय भंडारी समाजान तेंको दिवंक नाशिल्लो म्हणून विजय उलयलो। मुसलमान कॅन्डिडेट आसतना मुसलमानांनी 95% मुसलमानांनी मत म्हाका मारले। कित्याक कॅन्डिडेट उबो रावला तो कॅन्डिडेट वोट फोडपाक रावला म्हणून। तो इंडिपेंडंट रावता तो मतां फोडपाकूच रावता अशें न्ही। आतां अखबारान म्हणलें तें सारकें न्ही। इंडिपेंडंट रावता इलेक्शन जिखपाकूय बी। आमी रावले इलेक्शन जिखपाक तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो आनी मुस्लीम समाज म्हजे बरोबर रावलो आनी हांव केन्ना विसरनाय। पूण हाजो अर्थ असो न्ही की मुस्लीम समाजा खातीरूच हांव जिखला अशें न्ही।
ज्या बहुजन समाजान आमकां पयलीं थोडो आदार केलो ताजे मागीर चड चड आदार करूंक लागले, तांचे खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ST समाजाचें हें मागपी हांव, एसेंब्लीन बोवाळ करपी हांव. भंडारी समाजा खातीर जे म्हणल्यार जो रिजर्वेशन तांचे जें आसा, जें कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून तांचो डिमांड आहा, हो डिमांड काडिल्लो हांवें तेन्ना एकूय भंडारी समाजाच्या आमदारान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. ताजे मागीर खूब जाणांनी केलो पूण एसेंब्लीन केलो ना. आनी ह्या भंडारी समाजाक जो OBCचो घटक, मेन घटक, जांकां पयलीं 27% मेळ्ळेच दयानंद मांद्रेकार आनी किरण कानोडकर असले नेत्या खातीर, ते समाजान आज तांकां अशें कितें तरी घुसपायले. जो कितें सेन्सस जाता तो पसून मागीर जावपाचो, ते सोल्युशन पसून मेळूंक ना. हांव एसेंब्लीन न्याय काडपाचो हांव सरकाराक जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की जे इश्यूज गोंयकारांचे आसात, अनरिजॉल्वड इश्यूज आहात, तांकां आमी पडते पडते हिणायत रावतले. वाजी शिरोडेची समीक्षा नायक हे बायलेची परिस्थिती सामकीच बिकट जाल्या. घराचे पत्रे फुटिल्ल्यान घरात पावसाचें उदक येता, दुसरे पत्रे घातली जाल्यार पयशे ना, देखून तिणें सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. वाजे शिरोडेची ही बायल समीक्षा नाईक. तिची पिराय 60 वर्सां. कांय वर्सां फाटीं तिचो घोव भायर पडलो. आतां ती घरान एकटीच रावता. एप्रील म्हयन्यात माकडांनी तिच्या घराचेर उडी मारिल्ल्यान तिच्या घराचे पत्रे कोसळिल्ले. उपरांत रोखडेच मे म्हयन्यात तिच्या घराचे कुशीक आशिल्ल्या एका झाडाचो फानो पत्र्याचेर पडून पत्रे फुटले. आतां पावस सुरू जाल्ल्यान तिच्या घरान उदक येता. दुसरे पत्रे हाडून घालतली जाल्यार तिचे कडेन पयशे ना, देखून तिणेन सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. ते सदानंद समीक्षा सदानंद नाईक अवडय. कितें जालां हांगा तूं झाड पडलेलें? हांगा ते माकडांनी उडी मारली, आं, हांव डम्म करून पडले ते सकयल कोसळ्ळे. आनी तूं एकटीच रावता घरान? एकटी रावता. कितलो तेंप जालो? आतां कितले जाले, पयलींचे आसताली, आतां फुडली 21-22 जातली. आतां कितें उदक सगळें भितर येता? उदक सगळी येतली सगळी. कामाक बी कितें वयता तूं? ना खंयच वचना? ना. आनी तूं आतां एकटीच रांदून जेवता बी? आनी तूं कोण पळयता बरो ना बी जाल्यार? पयलीं ते भाव पळयताली, आं. बायता. आनी कोण पळयता? कोण ना, ती कोण ना. ते बेला पळयता, केन्ना चवकशी बिची करता. कोण बेला? ते मागीर मातशें हें करता म्हाका. सो आतां हें कोणी तरी सारकें केल्यार जाता तुगेलें? सो सरकारा कडेन बी कोणा कडेन सांगलेलें बीन तुवें? कोणाक पंचायत सांगलें, सगळ्यांक सांगलें, म्हळ्यार कोणूच तोंड वापरून ना. कोणी कांय करूं ना? ना. केन्ना सांगलेलें हें? हे पडना फुडें सांगलें हांवें. कितले दीस जाले हें पडलें? आतां कितें मे एप्रिलांक. एप्रिला? एप्रील गेला तर मे गेलो. अजून करूं ना? करूं ना. वाज्या शिरोड्या हांगसर आशिल्ली समीक्षा नायक ही 60 वर्सांची बायल एकटीच घरान रावता. आनी एप्रील म्हयन्याक तिजे घरार माकडान उडी घेतली आनी तिजे ते पत्रे आहा ते कोसळ्ळे. दुसरे रोखडोच मे म्हयन्याक तिजे एक सायडीन आशिल्ल्या एक झाडाची फांदी पडली आनी तिजे आनी डॅमेज जाले. सो रिपेरींग करपाक तिजे कडेन सद्या पयशे ना. मेन म्हटल्यार ती विडो पेन्शन मेळटा ते म्हयन्याचे तेजे आदाराचेर जगता. नाजाल्यार हांगा एक थंयच एक शेजारी एक रावता बेला शिरोडकर. ही खंय तिका कितें गरज आसा जाल्यार ती हेल्प करता. तशेंच दोतोरागेर व्हरपाकूय बी ती धांवत येता अशें तिजें म्हणणें आसा. पूण अजून पर्यंत कोणीच हेजी दखल घेतलेली ना. तिणें खूब जाणां कडेन हेल्प करून हे छप्पर रिपेर करून दिवपाची मागणी केल्ली पूण अजून पर्यंत केल्लें नाशिल्ले कारणान तिजे ते छप्पराच्यान फूल उदक पावसाचें उदक भितर येता. सो येदा कदाचित ती न्हिदलेले कडेन आसतना हें छप्पर तिज्यार कोसळोन कितें तरी एक वायट घटना जावपाची शक्यता आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत 70% रस्ते अपघात हे रेंट कार आणि रेंट बायकिंग लागून जातात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ही गजाल उलोवन दाखयल्या. पूण हे वाडटे रस्ते अपघात नियंत्रणात कशे हाडटले हाचेर सरकारान कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना.
गोंयांत रस्ते अपघातांचें प्रमाण वाडलां. फकत रस्ते अपघातांचेच न्ही जाल्यार अपघातांत मरण येवप्यांचें प्रमाण वाडलां. आतां ह्या वाडट्या रस्ते अपघातांक जापसालदार कोण जाल्यार ते रेंट कार आनी रेंट बायक चलोवपी. सुमार 70% रस्ते अपघात रेंट कार आनी रेंट बायकींक लागून जातात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कांय दिसां पयलीं उलोवन दाखयल्लें. आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय वाडट्या अपघातांचो दोश रेंट कार आनी रेंट बायकींकूच दिला. पूण हे अपघात नियंत्रणांत कशे हाडटले काय हाचेर मात कोणा कडेनूच जाप ना. सद्याक टॅक्सी एग्रिगेटरूय हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या बोवाळान रेंट कार आनी रेंट बायकींगचो विशय सरकार कशे पद्दतीन हाताळटा तें पळोवचें पडटलें. Today, most of the accidents you all have covered, you all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent of bike and rent car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? विजयान जशें म्हटलां पेडिस्ट्रियनर अननेसेसरी जो बाबडो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारता. 365 जे डेथ म्हणटा तितूंतले 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता जो रस्त्या वयल्यान चलता, रस्त्याच्या जाग्यार उबो आहा, गाडी घेवन उबो आहा, अशा लोकांची लोकां हें जावपाक जाय. आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना, तेका गोंयचे ट्राफीक रूल्स खबर ना, जो गोंयांत येता आनी रेंट कार घेवन भोंवता, कोणाक तरी ठोकता, खंय तरी रेंट बायक खंय तरी मदींच चलता, दुसरी गाडयपणां पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या 2 गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हे हांव सगळ्यांना हे रिपोर्ट सांगता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांगे तालुका गोमंतक भंडारी समाजाची समिती अस्तित्वात असताना नव्या समितीची घोषणा जाल्ल्यान कार्यरत आशिल्ल्या समितीन हरकत घेतल्या. राजकारणाक लागून आमचे समाज बांधव समाजामध्ये पोकळी निर्माण करता असो आरोप सांगे तालुक्याच्या गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष संकेत भंडारी हांणी केला. समाजामध्ये फूट पडल्यार समाज फाटी उरतलो असो भंय संकेतान उक्तायला. आयताराक 15 तारखेक सांगे तालुकाची गोमंतक भंडारी समाजाची कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा ही सांग्यात. आयज अशें दिसता की ही कमिटी सांगे तालुकाची ही ऑलरेडी हांगा अस्तित्वांत आसा आनी ही कमिटी प्रॉपर चॅनलान येयल्ली आसा आनी प्रॉपर आमकां अपॉयंटमेंट दिवन ही प्रॉपर जी कमिटी सेंट्रल कमिटीची रेजिस्टर आसा ही हेणी आमकां अपॉयंटमेंट दिल्ली आसा. पूण आयज हो जी दुसरी कमिटी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता की आयज गोंयभर एक गट जो स्वताच्या आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर आमचो हो समाज फोडपाचो प्रयत्न करता आनी तेका आमचेच कांय समाज बांधव हे बळी पडल्या. आयज म्हाका दिसता की ह्या आमच्या ह्या कमिटीचे जावं ह्या भंडारी समाज जी कमिटी काडटा हेंचें काम कितें? हो आमचो समाज मुखार व्हरपाचो हें एकूच तात्पर्य. आयज ह्यो 2 कमिटी काडून हांव विचारपाक सोदता ही आमचो समाज कसो मुखार वयतलो? आमी बाकीच्या समाजा मुखार आमच्या समाजा बद्दल कितें हे मेसेज दितात की आमचो समाज एक ना म्हणून? हांव एक सांगपाक सोदता आमचो समाज हो सदांच एक आसा. पूण हे कांय जाण जे लिडर्स आसात समाजाचे जे स्वताचो पॉलिटिकल फायदो सोदतात ते खंय तरी राजकारण करपाक सोदतात आनी ह्या समाजाचो यूज करपाक सोदतात. आमकां एकूच हे आमचो उद्देश आसपाक जाय की आमचो समाज हो गोमंतक भंडारी समाज हो वयर पावपाक जाय, मुखार पावपाक जाय. आमचे भुरगे आमचे जे समाज बांधव आसात ते खंय तरी मुखार सरपाक जाय हे एकूच आसपाक जाय. पूण आयज आमी खंय तरी पळयतात की आमचो समाज फोडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हे आमचे भितरले करनात, हे भायले कोण तरी फोडपाचो प्रयत्न करता आनी हेका आमचे भितरले जे समाज बांधव आसा हे बळी पडटा.
थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी प्रवाशांच्या मुखार पावसा दिसांनी व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. प्लॅटफॉर्म नंबर 2 रेल्वेंतल्यान खुबशे प्रवाशी यो वच करतात. सगळ्या प्रवाशांक फुटब्रिजा वयल्यान येवचें पडटा, मात तांचे कडेन सत्री रेनकोट नाशिल्ल्यान फुटब्रिजा वयल्यान भिजत स्टेशनाचेर येवचें पडटा. देखून फुटब्रिजाक तात्पुरती शेड घालची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्ली आसा. परमानेंट शेड बननी चाहिए. परमानेंट टाइम पे धूप भी नहीं लगे, बारिश नहीं क्या तकलीफें यहाँ पे होती है जब चल जाए, स्लीप हो जाए, बारिश हो जाए, किसको लग जाए, मतलब भीग के आना तो पड़ता है. अलग ही है. लगेज भेज रहे हैं और लोग भी भेज रहे हैं. Okay. हमको जहाँ तक तो ये आइडिया है कि पतरे की सेट चाहिए, क्योंकि हर समय पे रेनिंग टाइम पे क्या है ना, रेनकोट और अम्ब्रेला नहीं ला सकते. तो क्या है ना, ये इशू है. अभी जैसे अभी हम आए तो हम खुद भी भीग गए. तो अगर ये सुविधा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि आउटसाइड उधर साइड रेलवे प्लेटफॉर्म पे है शेडो डाल रखी थी, इधर साइड पे भी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि क्या है ना, ओवर ब्रिज चढ़ के आने में भीग जाते हैं. लगेज भी भीग जाता है हाँ जी, आपका. लगेज भी भीग जाता है उसके लिए. थिवी रेल्वे स्टेशनाचे हांवच्या जाग्याचेर उबे आसा तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 1 आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 2. जेन्ना खंयचीच ट्रेन प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर येता तेन्ना जो पॅसेंजर आसा तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर देंवता आनी हांगासर एक फूट ब्रीज जो आसा तो तुमी पळोवंक शकता. तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2तल्यान लोकांका चलत प्लॅटफॉर्म नंबर 1चेर एक्झीट करचें पडटा. आनी सध्या गोंयांत फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की पावस जातलो आनी अचानक कंटिन्युअस पावस चालू आसा. जो पॅसेंजर ट्रेनींतल्यान देंवता तांकां पावसाचो अंदाज आसना आनी प्रत्येक पॅसेंजर जो आसा तो छत्री किंवा रेनकोट आपल्या बरोबर कॅरी करतात अशें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा अटेली. गोंयांत भाजपाच्या काळात विकास नेटान चालू आसा, मात कांय विघ्न संतोशी लोक आसात जे विकासाक खोट घालतात. भाजपाचो आदलो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचो मोगोश दोतोर केतन भाटीकाराचेर उतरांचे फार. आमी खडपा मांडार आसा, हांगा फोंड्या खडपा मांडार आसा. हो पावसान हे डांबर घालप चल्ला. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता, हे इतले फोंड्या फटिंगपण आनी करप्शन चल्लां, हे अत्यंत दुर्दैवी की लोकांक रस्तो ना. तुमी आमकां प्रॉमीस दिल्ले की 15 तारखेच्यान रस्त्याचें काम बंद जातलें. ही परिस्थिती पळया, हो पावस पळया, ही परिस्थिती पळया. ते आतां म्हाका पळोवन धांवल्या सगळे. ही परिस्थिती पळया, डांबराची आतांच परिस्थिती पळय, ही पळया. कांय दिसा फाटीं फोंड्या खडपाबांदार पावसात चालू आशिल्ले रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगा वयल्यान समाज वावुरपी आनी मोगोचो फुडारी केतन भाटीकारान ही अशी टिका केल्ली. भाटीकाराचे हे टिकेचेर जाप दितना भाजपाचो फुडारी विनय तेंडुलकरान ताका विघ्न संतोशी म्हणून उपमा दिली. मी पळयतात आज गोंयभर आमचो विकास जाता. आज काही विघ्न संतोशी लोक आसात ते विकासाक विरोध करतात. कित्याक जाता, पयलीं एक व्हिडिओ पळोवता, मातसो कितें पावस पडलो ते दिसा म्हाका रितेश बाब नाल्ल फोडपा आयले. ऑफिसाचे वार्डा भितर वयता, सोमवाराच्या वार्डान दिसता. एक कोण येलो समजा सोडटा, तो आयलो आनी हे करपाक लागलो. मनीस मोबायलाचेर शुटींग करपाक पावसांत मागले हे करतात. पावस रोखडो गेलो मागीर, पण ते काम डांबरी काम ते ऑफिस काम आशिल्लें वार्डा भितर ते बंद पडलें. ह्या मनशाक म्हणजे ह्या मनशाची वृत्ती आमकां कळटा, हेंका विकास नाका, हेंका पाड ते काडपाक जाय. आनी मागीर ते नगरसेवक तेंच्यान गेले पयले कितें तो व्हिडिओ असो उरला पयलो. अशे विघ्न संतोशी लोक आसा, हे तो विकासाची आड येता. विकास हेका जालो नाका. 2027ची वेंचणूक लागीं पावत चल्ल्या. हे खातीर फोंडे मतदारसंघात कितलेशेच फुडाऱ्यांनी गुडघ्याक बाशिंग मारला. स्वता केतन भाटीकार, ते भायर थळावो आमदार मंत्री रवी नायक ताचो पूत रितेशाक फुडें काडटा. दुसरे वटेन भाजपाचे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीची भलायकी शिबिरां, मजत कार्य हांचो धडाको चालू आसा. हाचो एक बरो परिणाम म्हळ्यार फोंडेकार आपली कामां करून घेवपाक कितलेशेच फुडारी सद्याक उपलब्ध आसात. मात आमदारकेचे दान फोंडेकार कोणाच्या पदरांत घालतात ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
रान हक्क कायद्याखाला अडकून पडिल्ली प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक सनदी दिवपाच्या प्रक्रियेक वेग आयला. शेनवारा आयोजीत केल्ल्या खासा शिबिरांत फोंडें, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 प्रकरणां मिटोवन योग्य निर्णय घेतलो. सत्तरीत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अडकून पडिल्ल्या अर्जांची छाननी करून दुरुस्ती करपा खातीर आयोजीत केल्ल्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रान हक्क कायद्याखाला अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती करपा खातीर सत्तरी तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा शिबिराचे आयोजन केल्ले. सत्तरी तालुक्यांत एकूण 2400 अर्ज वेगवेगळ्या कारणांक लागून अडकून उरल्यात. हातूंतले 650 अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात फुडले कारवाये खातीर आयिल्ले. अर्जांतल्यो त्रुटी पयस करून हे अर्ज फुडले कारवाये खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालयात धाडून दिल्यात. तशेंच फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात 60 प्रकरणांचेर निर्णय जालो. आज आमकां भरपूर लोक क्लेमंट आयले ते कितें ज्यो मोस्ट फायली अशी ज्यो डॉक्युमेंटा लागून पेंडींग आसताल्यो ताजी खूब 100 सुमार वयर लोक येत आसा आयले. सद्या तीं डॉक्युमेंट्स बी कितें दिल्ली आसा आनी त्यो फायली क्लियर जातल्यो. आतां तशेंच 18 तारखेर आमचो HDLC आहा त्यो करून आमी एक कमिटी आसा HDLCची ती फायली आमी व्हेरीफाय करून आमी ते फुडें कलेक्टराक धाडटल्यो. तशेंच 21 तारखेर स्पेशल ग्रामसभा ती बी आमची पंचायती लेवल जातली. अजून मेरेन जवळजवळ 1007 लोकांक सनद आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा ऑल ओवर गोवा, म्हणजे सत्तरी आनी बाकीच्या पार्टांनी. बरेचशे जे दावे आसात तांचे फायनल डिमार्केशन जावन सनद तयार जावपाची प्रक्रिया चालू आसा. म्हणटकर आमी जाता तितले हे करतले आनी ऑनरेबल CM स्वता ह्या हातून जातीन लक्ष घालतले. ज्यो इतले वर्सांचे लोकांचे जे खेड्यातल्या लोकांचे जे कश्ट आसा जे कश्ट करून ज्यो ताजी आनी ताकदीची उत्पन्न जी लोकांनी जी उबी केल्या ती बेगींतल्या बेगीन त्या लोकांक ऑर्डरी दिवन तेंच्यो ज्यो जमनीचो हक्क आसा तो तांकां दिवचो. हांव बाबा कडेन बाकीचे रिक्वेस्ट करता की तेंच्या अध्यक्षे खाली हे सगळे तो बाबा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बाबा ह्यो फायली क्लियर करून दिवचो आनी सत्तरीचे लोकांचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर आमकांय धोकादायक आसा. एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार कितलेशाच वर्सां सावन चलत आयिल्लो पायलट वेवसाय धोक्यांत येतलो इतलें मात खरें. गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटराचेर भंय उक्तायला. मोटरसायकल पायलट म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते गोंय आनी गोंयचे पायलट. मोटरसायकली वयल्यान गांवच्या लोकांक बस स्टँडा मेरेन पावप, फकत लोकांकूच पावप न्ही जाल्यार कसल्याय अडी अडचणीच्या वेळार धांवप, बरी वायट खबर पावोवपाचें काम मोटरसायकल पायलट करताले. गोंयांत पर्यटनाक सुरवात जाल्या उपरांत आपले मोटरसायकली वयल्यान पर्यटकांक भोंवयताले. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायत्या अडचणींचेर मात करून आमी हो वेवसाय तिगोवन दवरला अशें गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर सांगता. त्या वेळार ते लोकांक अशें जालें की म्हणजे पायलट हो खरोच एक विश्वासू आसल्या कारणान आनी तेजेर लोक सगळे बायलां स्टुडंट्स आमचे कॉलेजीक वता ती भुरगीं ती बी सारके विश्वासान आवय पळय तेणें धाडटलो. कित्याक तर पायलटाक जो आहा पळय गरजेचो आसलो, गरज तेजी करतालो आनी तो विश्वासान चलतालो. आनी असो जो वेवसाय आहा तो वेवसाय हेका कायदेशीर स्वरूप जे आहा पळय ते 1981 आमचे पायलटान त्या वेळार सुरवाती पासून आमचें काम केल्लें ते घेतलें आनी हो वेवसाय सारको असो स्टेट लेवलाचेर सारको हेलो पावलो, गांवागांवांनी सारको असो. आनी लोकूय सामकें तें हें जाल्लें कित्याक अर्ज गरजेक जर पावता जाल्यार तो पायलट गांवांत समज वाड्यार 1-2 पायलट आसले तो रातच्या वेळार असो ताका एक आधार लोकांक जाल्लो असो. गोंयांत पर्यटनाक लागून मोटरसायकल पायलट आतां वेवसायीक पावंड्याचेर हो धंदो करपाक लागल्यात. नवी पिढी ह्या व्यवसाया कडेन येवपाक तयार ना. ताका लागून ह्या वेवसायाचेर आदींच संकश्ट आयलां अशें आसतनाय कसो तरी करून आमी हो वेवसाय आयज मेरेन तिगून दवरला. मदीं मदीं अडचणी आयल्यो तरी पूण आमी अजुनूय तग धरून आसात. जायते फावट आमच्यो समस्या घेवन आमी सरकार दरबारी गेल्यात. ह्या नादीच्या जायत्या सरकारांनी आमकां सहकार्य केलां पूण 2017-18 सावन मात आमचे कोण आयकूनच घेना. ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर संकश्ट आयलां. आनी तेजे उपरांत मागीर हें जाल्लें की तेजे पयलीं पासून आमी टॅक्सी करपाक हें जावंक जाय म्हूण प्रयत्न करताले अशें. पूण मागीर राणी साहेबाच्या हितून ते सुरवात जाली अशी आनी वेवस्थीत चलताली सारकें बी आसलें. आनी तेजे जे जे प्रश्न आमचे आसले ते आमी सरकाराक दवरून मागीर मनोहर पर्रीकर बाई आसतलो, मागीर आमचो तेच्या उपरांत पार्शेकर सर, तेच्या उपरांत मागीर प्रमोद सावंत सर
हेजे कडेन हे प्रश्न आमी दवरलेले आसा. त्या वेळार प्रत्येक गोष्ट आयकताले करताले जाले. पूण आतां गेल्या 17-18 पासून पायलट व्यवसाया संदर्भात ज्यो काही गोष्टी आमी सरकारा फुडें दवरल्या तेचे जाय तशें अजून कांयच इम्प्लिमेंटेशन जालां अशें म्हाका तरी दिसना. आनी दुसरी गोश्ट आतां ह्यो ज्यो कंपनी ज्यो येतात भायल्यो कंपनी ज्यो हाडटात त्यो गोंयकारांक काबार करपाक हाडल्या. गोंयकारांचें हित हितून ना. ते गोंयकारांचें हित जर आसा जो टॅक्सीवालो 4 व्हिलर टॅक्सीवालो ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आहा एलोके टॅक्सी म्हणून टोटल आतां बंदूच जाल्ली आसा. ट्युरिस्ट टॅक्सी जे येयल्या उपरांत आनी मागीर रेंट बाय गेल्या उपरांत ट्युरिस्ट टॅक्सी आतां नांवां सुद्दां दिश्टी पडना ती. म्हणजे असो वेवसाय आतां सोंपोवपाचो ह्या सद्या हेतून येयल्लो आसा. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयची बातां मारता पूण गोंयकारूच स्वयंपूर्ण जालो ना जाल्यार सरकार ही स्वयंपूर्ण संकल्पना कोणा खातीर राबयता असो प्रस्नूय सुरेश ठाकुरान उक्तायला. ताका लागून सरकारान एग्रिगेटराच्या भानगडीत पडचे परस आमकांच स्वयंपूर्ण करचें अशेंय ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन येरादारी खात्यान 2011 ते 2013 मेरेन कितले भाडे घेवन तें निश्चित केल्लें पूण उपरांत हाचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. पेट्रोलाचे दर वाडल्यात, मेंटेनन्स हाताभायर गेला. अशा वेळार भाडी मारून दिसावडो काडप शक्य जायना. जायते फावट भाडीय मेळनात अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या कडेन दवरल्यात. ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा जावन आमकां न्याय मेळपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. रेंट बायक आनी रेंट कारींनी आमचो धंदो आदींच खालो आनी आतां एग्रिगेटर आयलो जाल्यार आमकां घराच बसचें पडटलें. आयकात ताचें म्हणणें. आनी अशें जायत जाल्यार आतां सगळे परत एकदां एक जावन ह्यो जे सरकार म्हणटा हे लोकांच्या हिता खातीर लोकांचें हित गोंयकारांच्या हिताक लागून भायल्यो कंपनी हाडपाची गरजूच ना. हांगाचे जे लोक आसा 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर जे आहा पळय ते तेंचे हित जपतात आनी लोकांचो तेंचेर विश्वास आसा. आतां एक रेट जो कितें आसा रेट म्हणटा आतां तुमी जाणा आसता रेट आतां कशें आतां 2011 ते 13 तो रेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेट हें केल्लो आसा फेर चार्ज काडलेले आहा. तेजेर अजून कांय चेंज करूं ना. हांवें तरी कितलेच फावटी एप्लिकेशनां दिली की रेट जो आसा पळय तो कंपल्सरी. आतां पेट्रोल खंय पावना पार्ट्स खंय पावल्या पार्ट्साचे हें खंय पावला टायर ट्यूब खंय पावला ऑयल खंय पावला सगळें हें तो रेट जो आहा पळय कितले वर्सां जाले म्हाजे कडेन आहा सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा ते केल्ले आहा. तो रेट जो आहा तो नॉर्मल सारको करा. 2 व्हिलर 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हें करा आनी तो कंपल्सरी सारको हें करपाक जाय तो मॅनेज करा न्हू. भायल्या कंपनी हाडून दिवपाच्यो गरज ना लोकांक हें दिवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज